गव्हर्मेंट दिल्लो की जॉब स्कॅमान एक मिनिस्टर इनवॉल्ड आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्सूय इनवॉल्ड आसा कितें सांगता जो कॅश फॉर जॉब स्कॅम हातून भितर आमी पयलीं सांगलेलें की व्हडले व्हडले लिडर्स इनवॉल्व आसात आनी हो जो कॅश फॉर जॉब स्टेटमेंट आयज येता इतले दिसांनी म्हणजे हें म्हाका खंय तरी दिसता की हितूंक तेजेर सगळे हांचेर कितलो कोणाचेर विश्वास दवरपाचो हें कळना कारण जेन्ना हे सगळे स्कॅम स्टार्ट जाले लक्ष कोणाचेर गेलें सगळ्यांचें पयलीं गेलें ते मुख्यमंत्र्याचेर गेलें कारण मुख्यमंत्र्यान जे कमिशन स्थापन केलें रिक्रुटमेंट करपाक तें कॅन्सल करून डायरेक्ट रिक्रुटमेंट केल्लें सो पयलो हो बोट वयता त्या मुख्यमंत्र्याचेर वयता आनी त्या खातीर हो सगळो मुद्दो जो जाता त्या टायमार आमी इन्वेस्टिगेशन थरली करपाक मागलेलें थंय इन्वेस्टिगेशन पयलींच कॉम्प्रोमायज जाल्लें आनी त्या हितूंक आतां खंय तरी परत आनीक घुसपत अशें दिसता जो मेरेन क्लॅरिटी येना की हो स्टेटमेंट इतलो लेट केला आनी कित्याक आसा तेजे फाटल्यान कोण आसा काय ते कोण हे स्टेटमेंट करपाक लायता हेजेर क्लॅरिटी अजुनूय मेळना सो त्या खातीर हेजेर सगळे एंगलांतल्यान इन्वेस्टिगेशन जावचें तातूंतल्यान सत्य कितें आसा कोण पयशे घेतालो एक्चुअली आनी जॉब कोण विकतालो आनी कोणे युथांक गोंयचे फटयला हें लोकां मुखार येवपाक जाय